कामाक वेळार येनाशिल्ले सारके काम करनाशिल्ले खेळा प्राधिकरणाचे कर्मचाऱ्यांक घरा धाडटले म्हूण खेळा मंत्री रमेश तवडकरान शिटकावणी दिल्या। साकेच्या स्विमिंग पूलाचेर आमदार प्रमोद सावंतान विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर तवडकरान ही जाप दिली। कामात लक्ष नाशिल्ल्या सुमार 60 कर्मचाऱ्यांचेर प्राधिकरणाची नजर आसा। येता ते 15शी भितर तांचेर कारवाय करपाचे संकेत तवडकरान दिल्यात। तवडकार म्हणटात 2-2.5 वर्सां वेगवेगळे उपाय करून तांचे परफॉर्मन्स पळयले। आता घरा धाडप सोडून पर्याय ना। तो स्टाफ नेमको कितें करता हो सुद्दां आमकां कळपाक सुद्दां मोठो एक प्रश्न आसतालो। त्यामुळे आमी हाजेर एक सिरियस विचार करून थारायलें की हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें पूर्णपणे की स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी पळयतले। त्यामुळे तो जो एकंदर स्टाफ आसा ग्राउंड मेंटेनन्स बाकी सगळ्या गोष्टी संदर्भांतलो तो एसएजी पळयतले। म्हणून आमकां एक ताजेर एक गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें, एक RFP फ्लोट करून की एक सारकें बाबा खंय खंय कितले लोक जाय, कशा तरेचे लोक जाय हें एकंदर आमकां आयले नंतर बाबा आशिल्ल्या लोकांक खंय एकोमोडेट करतले, आमकां आनी लोक कितले जाय ह्या संदर्भांतलो निर्णय सरकार फुडली कांय दिसां घेतले। फुडले सादारणशे 8-5 दिसांक आमी असेसमेंट करून की सादारणशे जे लोक कामाक सारकी येना पळय न्ही की तांकां सादारणशे 50-60 जाणांक घर धाडटले की अशा तरेचो निर्णय। आनी जे लोक खरे इफिशियंट आसा न्ही की तांकां एकोमोडेट करून जशे फुडल्या काळांत ह्या सगळे ग्राउंड मेंटेन करपा खातीर जशी गरज लागतली तशा तरेचे लोक आमी एम्प्लॉयमेंट दितले। जशें सगळें ना तसो आमकां थंय कोच ना। म्हाका एक तुमी सर एश्युरन्स दिया की हे जर आमकां कोच खंय मेळना, आहा ते हेल्पर, आहा ते लायफ गार्ड, आहा ते कोण बाकीचे कोण कोण आसा पळय तितूंतले तांकां ट्रेनिंग करून तांकांच कोच करपाक जाता। जगदीश बाबान सांगलें तशें ताजेर तोडगा इमिडिएट येतलो। सर 2-3 म्हयन्यान स्पीकर सर, माननीय सदस्य निलेश काब्रालान सांगलो तोच म्हजो प्रश्न आसा की केपें जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान आसा कितलेच लोक, स्विमींग पुलाचेर 10 कितले लोक आसात आनी सगळेच हांव सदां उठून स्विमींग पुलाचेर वतां पूण सगळे 10 जाण पावपाक येना। आमदार सुभाष पाटील आनी तो विशय जो सांगला अत्यंत गंभीर विशय आसा की स्वताक हांवें वचून इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लें आसा, म्हज्या एक लक्षांत आयिल्लें आसा। आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा की केवळ केपेचे न्ही जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे न्ही बाकीचे असेसमेंट करून जे आसा आतां हांवें सांगलें पळय जे लोक काम करिना तांकां घर धाडटले की त्या शिवाय आनी हें उरलें ना अशा तरेची परिस्थिती आमकां आयिल्ली आसा। मुख्यमंत्री म्हणटा अच्छे दिन आयले। केंद्रान BJP येतकीच गजाली फोनार जातात। कदंब बायपासाचेर 4 लाख चौखण मीटर जमनीर IIT IIMक जमीन दितले। गोंयचो केंद्राक प्रस्ताव वतलो। अर्थसंकल्पावेले चर्चेक जाप दितना मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयलो। येवजण्यो आनी मायनिंग पॅकेज चालीक लावंक 1,500 कोटी ई-ऑक्शनांतल्यान येतले। ताचो हुस्को करनाकात म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयलो। सरकार 5 वर्सांत 50,000 नोकऱ्यांची व्यवस्था करतलो। पेट्रोल डिझेल सरकार लिटराक 2 आनी 1 रुपया वाडयता। स्पीकर सर, परिस्थिती बदलल्या। अच्छे दिन आ गए म्हाका आयल्या कारण काम करता आसतना तकलेर कसलेंच टेन्शन ना। कोण कितें गुड्डुलासांव करतलो हेंय टेन्शन ना। कितें लागलें फोन उखल्लो मारलो की काम जाता। 11-12 जे फिस्कल डेफिसीट आशिल्ले ते 12-13.2 पर्यंत सकयल देंवले आनी अंदूच्या वर्सा ते सरप्लस जातले। 9 कोटी डेफिसीट आसचें ना हाजी गॅरंटी दिता हांव। ह्या वर्सा जे डायरेक्शन दाखयता पळय द ग्रोथ वील बी वॉपिंग 25%। बस बॉडी आसा पळय ताजे 12.5 जो वॅट आसा तो आमी 5% करता, हांव अनाउन्समेंटूय करता ताजी मुद्दाम। आनी रेफ्रिजिरेशन व्हॅन बांदपा खातीर बॉडी बिल्डींग 5% जो वॅट आसा तो 1%चेर हाडटा। बांबोळे 4,87,000 स्क्वेअर मिटर जी जमीन आहा ती अर्दी एम्साक आनी अर्दी IITक दिवप हें प्रपोजल आमच्या कडेन गेला ऑलरेडी। गेला म्हणजे अबाउट टू गो मे बी। I will give all powers to village panchayat except government project and infra investment promotion boardan approve केल्ले project। परत सांगता सगळे कडेन कायदो फॉलो केलो वतलो। म्हाका दिसता there are at least 1 crore square meter of private land where they want to set up industry or tourism oriented project which can be considered case to case basis। So in 5 years planning for 50,000 is not a big number। 2 रुपया आमी पेट्रोलाचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर फंडा खातीर त्याच गजाली खातीर 1 ऑगस्टाच्यान आमी वाडयता। 2 रुपया पेट्रोलाचेर, 1 रुपया डिझेलाचेर। गिव अस 6 months more and I promise you power will not trip like it। I know power is tripping
रिलायन्स ट्रीप जाले डायरेक्ट 35 मेगावॅट पावर गेली सर्किटांच्यान आमकां उलटे सप्लाय करचे पडटा तो प्रॉब्लेम 14 ऑगस्टाक सॉल्व जातलो रिलायन्साचें ताजे पयलीं रिलायन्साचें आमचें रिलायन्स वॉज अ रॉंग डिसिजन मोविन गुदिन्य वॉज रिस्पॉन्सिबल एंड मिस्टर प्रताप सिंग राणे ह्या बजेटांच्यान वी कॅन रियली पूट गोवा ऑन अ ट्रॅक आनी कोणाक जर फिस्कल डेफिसीट बजेटरी डेफिसीट हाची चिंता आसत जाल्यार हांव फक्त इतलेंच सांगता वी स्टील हॅव 13 मिलियन टन्स ऑफ आयर्न ओर फॉर ऑक्शनिंग वर्थ अराउंड 1800 crores. So please don't worry, all of that will be a e-auction before December. I am only waiting for international price to slightly adjust. So 1800 crores can come in the coffer or maybe 1500 crores. इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.